So today's event was about engaging the community and its stakeholders of how to manage urban trees. We have a plan to do tree-lined roads like this, and in a few years we will see this green tunnel roads in Panji. The app, we had devised an app through a startup from Goa itself who had worked on such app in some other government departments and all, so they have helped us. We have planted 1,004 trees, many more are planted. We are to upload it. These trees are monitored by our data center in our ICCC for its health, for its growth, pruning, every data is there. We have also worked with Tree Care, the company which you saw. They are Auroville based and they have come here to share their expertise in tree pruning, tree management. They have also worked on biodiversity. We have engaged with Goa Biodiversity Board to check which type of trees, how to enhance and multiply the biodiversity of Panji. जायते खेपे अशें म्हणटा एकूच झाड लायले, फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान अकेशाच लायले आनी कितेंच लायले. पणजेची बायोडायवर्सिटी 400 झाडांची 800 झाडां स्पिशीज कशी पावोवपाची हो एक प्रयत्न आसा आनी हो प्रयत्न आज आमी दाखयला. 1000 झाडां लावन आनी 1000 झाडांची व्यासपूस जी हा ती कोणेय खंयच्याय सिटीजनान वचून पळोवपाक जाता. आज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आयिल्ले आसा, तांणी हो लॉन्च केल्लो आसा. तांचें हें विजन आनी फुडें तांचे हो जो DB मार्ग आसा तो कसो एनहान्स करपाचो आनी पणजेचे रस्ते कशे ग्रीन टनल इफेक्ट दिवपाचो. 2 डिग्री कमी टेम्परेचर ह्या रस्त्यांचेर हाडपाक, हीट आयलँड इफेक्ट कमी हाडपाक, SDG वाडोवपाक आमी SDG गोंया बहुत जायतेचे फुडें आसा. हें हाचे फुडें कशें वचपाचें आज माननीय मुख्यमंत्री कडल्यान आयकचें आनी आमी ताचे आभारी. आज येवन तांणी हे ॲप लॉन्च केलो आनी हे पणजेकारां खातीर हो ॲप डेडिकेट केला. आज 2 प्रोजेक्ट लॉन्च करतात. माझ्या बरोबर CEO आणि आमचे संजीत IAS हांगासर आसा. स्मार्ट सिटी खातीर एक आज ट्री केअर फाउंडेशन ह्या NGO बरोबर टायअप केला आणि जेणे करून झाड कशें लावप, झाड कशें प्रोन करप, त्या झाडाची काळजी कशी घेवप हाचो वर्कशॉप खास करून फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, बायोडायवर्सिटी अँड अलॉंग विथ द कॉलेज स्टुडंट्स, बॉटनीचे कॉलेज स्टुडंट्स हे आज ऑन फील्ड आशिल्ले. फूल डेचो वर्कशॉप हो तांच्या खातीर आसा. जेणे करून झाडाचे आमी झाड लायता एकदा कशें लावप हे आमकां खबर नासता. ट्री केअर फाउंडेशन फ्रॉम द अरबिंदो आश्रम स्पेशली हांगासर आयल्या. ट्री प्रून पासून झाड लावण्यापर्यंत सगळे प्रॅक्टिकल ट्रेनिंग ते दितले. इन फ्युचरय बी त्यांच्या बरोबर आमचो असो टायअप आसतलो. नेक्स्ट इज एन अवर स्टार्टअप कंपनी फ्रॉम द गोवन ओनली बाय नेम स्पेशल क्राफ्ट. हांच्यांनी ॲप डेव्हलप केला. स्पेशल क्राफ्ट ह्या कंपनीन आमकां ॲप डेव्हलप करून दिला. त्या ॲपात पणजेत लायिल्ली आमी 1000 नवीन झाडां ही डायरेक्टली एट एनी टायम आमी क्लिक केल्या उपरांत त्या झाडाचें नांव कितें, स्पिसीज कितें, तेजी एज कितें आनी तेजी आत्ताची कंडिशन कितें हो एट अ टायम तो फोटो जो आसा हो आमी पळोवपाक शकतले. सातत्यात पणजे ग्रीन आणि क्लीन उरपा खातीर CCP बरोबर स्मार्ट सिटी खूप मोठ्या प्रमाणात काम करता. विशेष करून आमी पळयता की DB मार्गाचेर आसतले किंवा बाकीच्या सगळ्या रोडाचेर 200 आणि 300 वर्सां पयलींची जुनी झाडां आसा. आमकांय झाड खंयचेच मारपाचें ना. बरेचशे फावटी आमी झाडां मारता ही नेगेटिव्हिटी जी आसा न्ही खूप जाणांनी पसरपाचो प्रयत्न केलो. जे झाडाक एंग बीन मारून खूप जाण रावले, पण आमी खंयचेच झाड केन्नाच आमी दाणा जावन मारूंक ना. वयल्यान जर आमी तें झाड काडून व्हरून रिप्लांट करपाचें काम जे आसा पळय हें सातत्यान स्मार्ट सिटी आनी गोंय सरकारान हें सुरळीत केलां. हांवें ऑलरेडी म्हणजे स्मार्ट सिटी आनी संचिताक इन्स्ट्रक्शनय दिलां. थोडी झाडां ऑलरेडी आपुणूच मेल्या आणि तांचे तुमकां कदाचित DB मार्गा वयल्यान पळयता की आमी जुने तांचो हे मूळ तशेंच दिसता आमकां. त्याय झाडांचेर त्याच पद्दतीचें झाड, जर ते आंब्याचें झाड आशिल्लें जाल्यार आंब्याचें, जर ते वडाचें झाड आशिल्लें जाल्यार वडाचें तेंच झाड परत एकदा त्याच जाग्याचेर लावपाचें आनी इट इज फॉर अनादर 200 इयर्स. ताची काळजी आमी आतां पासून घेवपाक सुरवात केल्या. आमी ऑलरेडी म्हणजे ह्या पुराय वर्सभरांतल्यान ते सेम झाड आयडेंटिफाय करून त्याच जाग्यार लायतले आणि ताची तितकीच काळजी घेतली. आमी शोभेचें झाड हाडून लायना थंयसर, कारण आमकां परत तें झाड जें आसा पळय न्ही हें 300 वर्सां 400 वर्सां जगलेलें जाय. आमी जशें सांगलें की क्लायमेट चेंज हातूंतल्यान आज इट इज एन आमी ताका म्हणटा की सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल अचीव करतले. 2 डिग्री क्लायमेट जर आमी कमी दवरतले, रस्त्या वयल्यान वयताना आसत जाल्यार झाडां शिवाय दुसरो पर्याय ना
आणि त्या खातीर तेजेन ग्रीन टनल रोड जाका आमी म्हणटा तो कन्सेप्ट पणजेंतल्यान आमी राबयता आणि ऑलमोस्ट ज्या जाग्यार नासली थंयसरूय नवीन झाडां लायल्या आसली थंयसर जी मेळ्ळ्या ती आमी लायतात पण त्या 100% झाडांची काळजी घेवपा खातीर ट्री केअर आणि ह्या पद्दतीचो हायटेक ज्या पद्दतीचे आमी झाडां आयडेंटिफाय करून ही सिस्टम आयच्यान आमी लॉन्च केला. म्हाका दिसता जे नेचर लवर्स आणि प्लांट लवर्स जे आहा पळय न्ही ताका पुराय तेंच्यांनी सपोर्ट करचो तेंको दिवचो तांची तेंच्यांनी सजेशन्स कित्याक ती दिवची. ऑलमोस्ट हो पणजेंतलो एक नवीन प्रयोग म्हणजे आमी लॉन्च करता. इन फ्युचर आमी चार्जिंग सिस्टम खूप मोठ्या प्रमाणात 100% चार्जिंग सिटी म्हणजे ग्रीन सिटी म्हणपाक कांयच हरकत ना. होय कन्सेप्ट पणजेंत लॉन्च करपाचो आसा, आमची संकल्पना आसा. त्या खातीर ह्यो सगळ्यो गजाली स्मार्ट सिटी मिशनच्या अंतर्गत आमी पणजेंत सदोदीत लॉन्च करीत आसा. खिळे मारून लायटी लायताले ते हे वर्स दिश्टी पडना. आमी ह्या फावटीच्या इफीन तर इट इज एन इको सेन्सिटिव्ह मटेरियल्स आणि जाता तितके नॅचराक खंयसरूच हार्म करची न्ही हाजी काळजी घेतला. तुम्ही जर पळयशा आसत जाल्यार थंयसर प्लास्टीक लावंक ना. थंयसर आमी जे इको सेन्सिटिव्ह मटेरियल्स आहा पळय त्याच पद्दतीचे हाडून लायल्या. जिओ टॅगिंग करप हे फर्स्ट टाइम जिओ टॅगिंग करप हे फर्स्ट टाइम म्हणजे इतक्या मोठ्या रेंजीचेर फर्स्ट टाइम आसा. हांव तुमकां कळपाक जाय म्हणून सांगता जिओ टॅगिंग आमी दुसरे वॉटर बॉडीज केल्या. पुराय गोंयांतल्यो सगळ्यो वॉटर बॉडीज ज्यो आहा पळय न्ही ह्यो जिओ टॅग केला. आयजूय बी जर गोंय हे एकमेव राज्य आसा ल्हान मोठ्यो वॉटर बॉडीज ह्यो सगळ्यो जिओ टॅग आयजूय WRT डिपार्टमेंटा कडेन जर तुम्ही स्कॅन करीत जाल्यार त्या बॉडी कडेन वचपाचो रस्तो तेजी कितें थंयसरली स्टेटस आयजूय कळटा. नवी झाडां लायल्या तीच एपाचेर नवी झाडां लायल्या तीच दिसता. सध्या तरी नवी झाडां लायल्या तीच दिसता. त्या खातीर धोकादायक आसा पण ती अशा पद्दतीन ट्रीम करप ती ट्रीम करता आणि सामकेच रिस्क आसा जाल्यार ते काडून दुसरे कडेन लावप.